गोंय राज्यांत कोविडान सध्या विकराळ रूप धारण केल्लें आसा. संपूर्ण गोंय आनी गोंयची प्रजा ही कोविडाच्या जबड्यांत सांपडिल्ल्या भशेन आज दिसता. अशा वेळार म्हाका दिसता जे लॉकडावन सोमार पर्यंत आसा ते लॉकडावन आनी वाडोवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी ओन्ली ऑप्शन आसा अशें हांव मानतां. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की तांणी स्वता जावन आपले व्यवस्थापन, आपले आस्थापनां, आपली दुकानां, आपलो वेव्हार 8 दिसां खातीर किमान बंद करचो आनी स्ट्रिक्ट लॉकडावन पाळचें व्हॉलंटरीली. कारण अल्टिमेटली प्रत्येकाचें जीवन म्हत्वाचें आसा आनी तुका जर फाल्यां कोण हेल्प करपाक शकना जाल्यार तुजी हेल्प तुवेंच करप हें आज गरजेचें आसा. दुसरें, हांव सुरवातेक वचून मागणी करतां सरकारा कडेन की तुमी एक टास्क फोर्स करात. ज्या टास्क फोर्सांत सिव्हिल सोसायटीचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज, एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आसतले आनी त्या भायर आर्मीचेय तज्ञ लोक आसतले जे ह्या कोविडाच्या खातीर जे कितें घेवपाक जाय, धोरण आखपाक जाय तें धोरण आखपाक सरकाराक मदत करतले. अजून पर्यंत टास्क फोर्स केल्लो म्हाका दिसना. इनफॅक्ट काल बरी गजाल घडल्या की देशाचो संरक्षण मंत्री हो आर्मी कडेन चर्चा करपाक लागला. काल प्रधानमंत्री आर्मीच्या लोकां कडेन चर्चा करपाक लागला आनी आर्मीचो इन्व्हॉल्वमेंट ते करून घेवपाक सोदता. गोंय राज्यांनी ताबडतोब हो टास्क फोर्स चालू करचो आनी ह्या टास्क फोर्साच्या मार्फत एक धोरण आखचें कोविड कशे पद्दतीन फायट करचें तें. तिसरी गजाल, व्हॅक्सिनेशनाचें ड्रायव्ह हें मोठ्या नेटान जावपाक जाय. फर्स्ट डोज पळया तो सगळ्यांक 15 जुलय टार्गेट दवरून सरकारान पूर्ण करचें. ताचे खातीर खंयच राजकारण करचें न्ही. पयर मुख्यमंत्र्यान आपल्या ऑनलायन मिटिंगेंत सांगिल्लें की सगळ्या आमदारांक कॉन्फिडन्साक घेवन आपूण सगळ्या आमदारां कडल्यान सेंटर्स घेवन प्रत्येक सेंटराचेर आमी ते स्टार्ट करया आनी मोबिलायज करून लोकांक हे कोविडाचे डोस, हे लसीचे डोस आसात व्हॅक्सिनेशनाचे, हे जाता तितले बेगीन आमी दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. 15 जुलय हें टार्गेट दवरलें जाल्यार म्हज्या कोतान फर्स्ट डोस सहज सगळ्यांक पावपाक शकतलो. गोंयांत खूब कडेन हॉस्पिटल्स आसात जी बंद आसात. वेगवेगळ्या कारणाक लागून ती बंद जाल्लीं आसात, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच आसा. ताजेर एक सरकारान विचार करचो आनी त्या ओनर्सांक कॉन्फिडन्साक घेवन खंय जाता जाल्यार ही हॉस्पिटलां चालू करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आतां थोड्याच तेंपान पावस येवपाचो आहा. पावस लागीं पावलो. पावसा खातीर आमची तयारी कितें आसा? पावस चालू जातकीर कोविडाचें पोझिशन आनी स्ट्रॉंग जावपाक शकता, केसीस आनी वाडपाक शकता. ताजे खातीर आमी तयारी कितें करपाक जाय हाजेरय आतां ताबडतोब विचार जावचो अशी म्हजी मागणी आसा. त्या भायर हांव सदांच सरकारा कडेन मागतां सुरवाते पासून की 100 कोटीचें पॅकेज हे रिक्षा ड्रायव्हर, टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, खाजेकार, चणेकार हांकां सगळ्यांक एक पॅकेज दिवचें. जे सरकारान हाजे पयलीं मायनिंग रिलेटेड जे पळय वर्कर्स आशिल्ले, कामगार आशिल्ले, ट्रक ओनर्स आशिल्ले तांकां सगळ्यांक दिल्लें. त्याच धर्तीचेर आज लॉकडावन जातकीर ह्याच घटकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्या. हांकां खावपाक जेवपाक ना. अशा परिस्थितीत हांचे खातीर एक ताबडतोब 100 कोटीचें पॅकेज सरकारान डिक्लेअर करचें अशी म्हजी मागणी आसा. हांवें गोंयची दायज म्हणून आमची एक स्कीम आशिल्ली जी तुगेली ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक मदत करपा खातीर. पयरच्या बजेटा भितर सरकारान सांगलां, चीफ मिनिस्टरान घोशणा केल्या की गोंयची दायज स्कीम चालीक लायतलो म्हणून, पूण ती जाता तितले बेगीन प्रायोरिटीचेर चालीक लावची अशी म्हजी मागणी आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 2 फ्लोर वयर आसात. हे फ्लोराचेर वचून बेड्स घालूना दिसता म्हाका. बेडाची थंय शॉर्टेज आहा. सध्या लोक येता ते एक मागणी आसता लोकांक खंय तरी एडमिशन जाय. एक तर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां नाजाल्यार ESI हॉस्पिटल सगळे कडेन बेड फूल आहा आनी ताका लागून हे दोनूय फ्लोराचो उपयोग सरकारान सध्या बेड्स घालून पेशंटा खातीर करचो अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा.